नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। जीएमसीच्या न्यूरोलॉजी लॅबात टेस्टिंग आयिल्ल्या पेशंटाक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी धाडून दलाली करपी लॅब टेक्निशियन रवी सावंत सस्पेंड। प्रुडंटाच्या रक्तचरित्र स्टिंग ऑपरेशनाचो इम्पॅक्ट। गोयची स्पेशल स्टेटसाची मागणी केंद्रान मारली भायर। गोयची मागणी घटनेच्या कलम 19 धरून ना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्र्याची राज्यसभेत जाप। वेदश्रीच्या आत्महत्येक जबाबदार तिचो घोव, माव आणि मायक अटक केली ना जाल्यार आंदोलन। मासोड्डेच्या लोकांची शिटकावणी। अटकपूर्व जामिनाचेर बिरेस्तारा हायकोर्टात सुनावणी। गोंयांत बेकायदेशीर रावपी फॉरेनरांक डिपोर्ट करपाची तयारी। सरकार उगडटा डिटेन्शन सेंटर। ड्रग्सांनी अडकल्ले नायजेरियनांकडे ना पासपोर्ट। फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन कायद्याक ना दांत। गोयभर उटंगार, लोकजीण विस्कळीत। 2-1 इंच पावस। परिस्थिती 2 दीस अशीच। वास्को ट्रॉलर बुडलो। जीएमसीत घुसलें उदक। पुण्यात गावाचेर कोसळ्ळे पालसण। शेकड्यांनी मातये पोना। आणि कॉमनवेल्थ गेम्सान रेसलिंगाच्या पहिल्याच दिसा भारताक 3 भांगरा पदक। अमित कुमार, सुशील कुमार आणि विनेशान गाजयले। खबरो विस्तारान। जीएमसीच्या न्यूरोलॉजी लॅबात टेस्टी करूंक आयिल्ल्या पेशंटाक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी धाडून दलाली करपी लॅब टेक्निशियन रवी सावंताक बुधवारा मेडिकलांतल्यान सस्पेंड केलो। प्रुडंटान रक्तचरित्र स्टिंग ऑपरेशनात रवीन पेशंटाकडेन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचो व्यवहार करतना कॅमेराचेर एक्सपोज केल्लो। ताका सस्पेंड करूंक भलायकी खात्याक 3 दीस लागले। रवी असले व्यवहार करता ह्या प्रुडंटाच्या स्टिंग ऑपरेशनांतल्यान प्रथमदर्शी उक्ताडार आयिल्ल्यान ताका सध्या सस्पेंड केला आणि फुडली चौकशी सुरू केल्या म्हणून डीन जिंदालान प्रुडंटाक सांगले। जीएमसीत सवलतीच्या दरान टेस्टी करूंक म्हूण येवपी गरीब पेशंटाक जीएमसीचो थंयचो स्टाफ कशे तरेन प्रायव्हेटांत वचूंक लायता तें प्रुडंटान 3 दीस फाटीं स्टिंग ऑपरेशनांतल्यान एक्सपोज केल्लें। पेशंटांनी जीएमसी परस प्रायव्हेटांत वचून टेस्टी करप कित्याक बरें तें पटोवपाचो यत्न करतना न्यूरोलॉजी लॅबाचो लॅब टेक्निशियन रवी सावंत प्रुडंटाक हिडन कॅमेराचेर मेळ्ळो। लॅब टेक्निशियन रवी सावंत जीएमसीत जातात त्योच टेस्टी चड प्रेसान भायर प्रायव्हेटांत करपाक लायतालो। जीएमसीचो स्टाफ असूनय सावंत स्वता प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वचून लोकांक टेस्टी करून दितालो। हेंय तो स्वताच प्रुडंटाचे हिडन कॅमेराचेर उलयलो। जे पेशंट टेस्ट प्रायव्हेटान करपाक तयार जायनात तांकां तो 6 म्हयने ते वर्सां उपरांतचो अपॉइंटमेंट दितालो। प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशना उपरांत आतां ताची चवकशी चल्ल्या। ते खातीर ताका सस्पेंड केला। जीएमसीतले हे दलालीचेर प्रुडंटान केल्ल्या रिपोर्टाचो 2 दिसां उपरांत निकाल आयलो। लॅब टेक्निशियन रवी सावंत खाजगी हॉस्पिटलांचे व्यवहारांत घुसपाला म्हूण प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशनांतल्यान प्रथमदर्शी उक्ताडार आयला। जीएमसीचो डीन दोतोर जिंदाल म्हणटा, मिडियांत आयिल्ल्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर लॅब टेक्निशियन रवी सावंताक सस्पेंड केला। ताचे वेल्या आरोपांची फुडली आनी खोलायेन चवकशी चल्ल्या। प्रुडंटान हाजेर भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक गाठलो। प्रुडंट मिडियांनी तुमचें अभिनंदन करता। ज्यो दुष्प्रवृत्ती जीएमसीत किंवा आरोग्य क्षेत्रात आसात तुम्ही शोधून दिलेत, त्यामुळे आणि हाच्या सकट प्रुफा सकट दिल्लो आसा, त्यामुळे ताका सस्पेंड केल्लो आसा। इमिजिएट इन्क्वायरी सुरू जातली। इमिजिएट सस्पेंड केल्लो आसा। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंटाचो लॅब असिस्टंट तो, आणि ताणें काही प्रायव्हेट भायर लॅबोरेटरीत संबंध आसलो। हें करतकीर थंय वचलो आनी तो हांगासरली काही गजाली व्हरतालो, डायवर्ट करतालो। अशेंच सगळे आसात अशें ना, पण काही निश्चित आसतले आणि त्यामुळे तांच्या खातीर दिस इज अ लेसन फॉर देम। जीएमसीच्या लॅबांनी वचपाची ब्लड सॅम्पलां भायले भायर प्रायव्हेट लॅबांनी व्हरपी एजंटाचो नेक्सस प्रुडंटान पयले रक्तचरित्र स्टिंग ऑपरेशनांत उक्ताडार हाडिल्लो। आतां ही दुसरी आवृत्ती। मिडियान दाखयल्यारूच भलायकी खातें आनी मंत्रालयाक मेडिकलांतली दलाली दिसता।
ना जाल्यार मेडिकलाचो कारभार चल्ला राम भरोसे. जीएमसीत हात घालता घालता थंय सध्या दलाली आनी प्रायव्हेट नॅक्सस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्यो जमनी आनी अस्मिताय तिगून उरची म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान मे 2013 गोंयाक खासा दर्जो दिवचो म्हूण केंद्रा कडेन केल्ली मागणी केंद्र सरकारान भायर मारल्या. संविधानाच्या 371 वा संबंधीत हेर कलमा खाला गोंया खातीर केल्ली खासा दर्जाची मागणी संविधानात बसपासारकी ना. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजून ही गजाल स्पश्ट केल्या. सप्टेंबरांत गोंयचे शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरपाची तयारी चल्ल्या जाल्यार मोदी सरकारान ते पयलींच तांबडे सिग्नल केलां. गोंयाक खासा दर्जो मागपाचे गोंय सरकाराचे यत्नाक हो मोठो धपको. एके वटेन गोंयचो सरकार केंद्रांत सप्टेंबरांत स्पेशल स्टेटसाचे मागणेक केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन आमदार मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ व्हरपाची तयारी करता जाल्यार केंद्र सरकार म्हणटा गोंयची मागणी मानप शक्य ना. ती संविधानांत बसना. गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हिमाचल प्रदेश, मिझोराम आनी उत्तरांचलाचे प्रमाण गोंयाक खासा दर्जो दिवचो म्हूण मे 2013 केंद्रा कडेन पत्रव्यवहार केल्लो. राज्यसभेत खासदार शांताराम नायकान विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर केंद्रीय गृहमंत्री किरेन रिजीजून दिल्ले लेखी जापेत गोंयाक स्पश्ट न्हयकार पडला. खासा दर्जा खातीर मुख्यमंत्री पर्रीकारान केल्ली मागणी अयोग्य. मिझोराम, उत्तरांचल, हिमाचला प्रमाण खासा दर्जो शक्य ना. संविधानातूय गोंया सारकेल्या राज्या खातीर तशी तरतूद ना. संविधानाच्या कलम 19 पोट कलम 1D आनी E भारतीय नागरिकांक खंयूय वचपाचो रावपाचो अधिकार दिता. गोंयची मागणी संविधानाचे कलम 19 पोट कलम 1D क लागून अशक्य. घटनेत काही प्रोविजन्स आसात त्या प्रोविजन्सा प्रमाणे आमी ती मान्य करू शकना. गृहमंत्री म्हणटात जमनीचे मालकी हक्काचो विशय आनी ते विशीं कायदो करपाचो अधिकार राज्य सरकाराचो. संविधानाच्या 7व्या परिशिश्टांत तसो अधिकार राज्यांक दिला. राज्य सरकारान हाजे पयलीं कायदो करपाचो प्रयत्न केल्लो रेजिस्ट्रेशन एक्टाक एमेंडमेंट करून, पूण ती दुरुस्ती राष्ट्रपतीन तेन्ना मान्य करूं ना. म्हणटकीर राज्य सरकाराक कायद्यान अधिकार ना ही गोश्ट मुखेलमंत्र्यांनी, गोंयच्या मुखेलमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या नजरेक हाडून दिवंक जाय आशिल्ली. तर दिल्ली अशे तरेचें उत्तर कदाचित आमकां मेळचें ना. ही मागणी बरोबर मानूं ना. केंद्र सरकारान दिल्ल्या जापेचेर राना मंत्री अलिना खोशी ना, पूण झूज इतल्यारूच सोपूंक ना अशें ती म्हणटा. Are you disappointed with the decision? Yes, I am feeling a little low. Definitely, I'm feeling low at the moment. Well, I'm not going to jump to conclusions. I will not give up. I will carry on with my demand, and I still believe that the Honourable Prime Minister will grant special status to Goa, because that was the promise he made during his campaign. The promise is also made in the manifesto of the BJP party. And as our Honourable Chief Minister said just 2 or 3 days ago in the Assembly, he will be leading a delegation to meet the concerned, to meet the Prime Minister. गोंयची केस उत्तर पूर्वेतले बाकीच्या राज्याप्रमाण ना आनी संविधानाप्रमाण गोंयाक खासा दर्जो दिवप शक्य ना अशें मोदी सरकार म्हणटा. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयाक खासा दर्जो नेमको कित्या खातीर जाय आनी कितें जाय तें गृह मंत्रालयाक समजावंक शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरचें पडटलें. सप्टेंबरांत गोंयचें शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरपाची तयारी चल्ल्या जाल्यार मोदी सरकारान ते पयलींच तांबडें शिनाल केलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेदश्री परबाचेर आत्महत्या करपाची परिस्थिती हाडपी तिचो घोव आनी माय मावाक अटक केली ना जाल्यार 5 ऑगस्टाक वाळपय धरणे धरपाची शिटकावणी वेदश्रीच्या कुळाच्या लोकांनी दिल्या. मासोड्डेच्या लोकांची बसका जाली. बसकेत ही गजाल थारली. वेदश्रीच्या आरोपी घरच्यांनी हायकोर्टात केल्लो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज बिरेस्तारा सुनावणेक येता. आरोपीक अंतरीम जामीन नासतनाय पुलीस तांच्याच अर्जाच्या हायकोर्टात कितें जाता काय म्हणून पळोवपाक अटक करनासतना रावल्यात. वेदश्री परबान आत्महत्या केल्यार आतां 15 दीस जाल्यात. मात वेदश्रीचो घोव, मांव आनी माय अजुनूय पुलिसांक मेळनात. पुलिसेचो निशेध करपा खातीर मासोड्ड्या मंगळारा थळाव्या लोकांनी एक बसका घेतली. गांवांतले बरेच लोक ह्या बसकेक आशिल्ले. 15 दीस जाले जाल्यार तांकां आतां तेंच्यांनी मडगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिवन तेंच्यांनी आमच्या हे कंप्लेंटीचेर कांयच एक्शन घेतलेली ना. कांयच घेवंक ना तेंच्यांनी.
जेन्ना आमकां तेंचे आश्वासन दिलें अशें बॉडी मेळोन तेज्या उपरांत कारवाई करता, तेज्या उपरांत तुमकां आमी न्याय दिता अशें सांगलेलें, तरी काय करूंक ना। 4 ऑगस्ट मेरेन आरोपीक अटक केली ना जाल्यार 5 ऑगस्टाक वाळपय धरणे धरतले अशी शिटकावणी उलोवप्यांनी दिली। मासोड्डेच्या महादेव देवस्थानात ही बसका जाल्ली। पुलीस आमकां सोदिना, पण पुलीस कितें म्हणटा की आमी वयतात पण आमकां ते मेळना, पण डेली ती घरान असतात पण तरी पण ते पुलीस तांकां सोदूंक पळयना। पण ते कित्याक सोदूंक पळयना ते तांकां खबर कित्याक, पण हेजे आमकां सरकारान कांयच पावलां उखलूंक ना आनी कसलीच इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना, अजून पर्यंत आमकां न्याय दिवंक ना। एके वटेन सरकार ह्यो येवजण्यो केल्या ते येवजण्यो केल्या म्हणून व्हडल्यान दाखोवन दिता, पण ह्या वेदश्री प्रकरणान म्हाका जाल्यार दिसता सरकारान कसलीच पावलां उखलूंक ना आनी कोणाकूच आमकां अजून पर्यंत न्याय मेळोंक ना। आमी यशस्वी वेदश्री खातीर आमी 4 तारीख मेरेन सरकाराक मुदत दिता आनी 4 तारीख मेरेन जर सरकारान कसलेच जर उपाययोजना काडूंक ना आनी तांकां जर अरेस्ट करूंक ना जाल्यार आमी 5 तारखेर वाळपय नगरपालिकेच्या स्टेजीर बसतली। इतल्या मजगती वेदश्रीचो घोव, मांव आनी मायन हायकोर्टान केल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर बिरेस्तारा हायकोर्टात सुनावणी जातली। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। घेवया एक विराम।